हांव पंचायत मेंबर सतीश गोवेकर नाशनोला. काल आमी आमचे फोर्टनायटली मिटींग असली, जी 15 दिसाची मिटींग असता मेंबराची भितर, जी कॉल आउट केल्ली. आनी ते मिटिंगेक काल आमी इतर विशयान आनी एक आमी ठराव मांडलो. आनी तो ठराव एका मतान सगळ्या मेंबरांनी एक पास केल्लो, जो हांवें प्रपोजल घातलेलो की जेन्ना देशभरान चर्चा चलता बाय सिद्धी नायक, हे 20 वर्साची चली, हे खंय तरी एक प्रायर वचून कलांगूट जे आत्महत्या करता आनी तेजी बॉडी ना फॅमिली कोणाक कळनासतना, तेज्या आवय बापायक कळनासतना डायरेक्ट इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो कलांगूट पुलीस स्टेशन, हे तेंची बॉडी डायरेक्ट बांबोळे जीएमसीन व्हरता आनी पोस्टमॉर्टमाक दिता. आयज एक चर्चा जाल्या की इवन तर पोस्टमॉर्टम जी आत्महत्या अशें जर घोशीत करता रिपोर्ट, जाल्यार आमी त्या रिपोर्टाचेर विरुद्ध वचूंक शकना. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन पळय तेजेरूय चड विरुद्ध वचूंक शकना. पूण आयज एक तट्टा कशी जाल्ली आसा एक सोसायटीन आनी एक गोंयभर तशें देशान एक तट्टा जाल्ली आसा, जी मोकरी म्हणटा पळय तशी एक कायद्याची. कित्याक चेडूं जीव जर दिता येद्या व्हडल्या दर्यान, जाल्यार त्या चेडवाक कपडे खंय तेजे व्हांवून गेले. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा, एक नाशनलचें सुपुल्लें भुरगें जेचे आख्खो गोंयभर लोक चर्चा करतात, जे लोक डिमांड करता सरकाराक की सरकारान खंय तरी तेजेर परत पूर्ण चवकशी करची. आमी आमचे पंचायतीतर्फे काल ठराव घेतला, जेचेर खोलायेन चवकशी जावची. आनी हो जो सरकार आनी ह्या सरकाराचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो हेडीड बाय होम मिनिस्ट्री, हेणीन गोंयची एक खंय तरी एक जी एक कापास्ताद आसूंक जाय जी पुलिसाच्या डिपार्टमेंटाचो हेड म्हणून, ती खंय तरी कमी पडलेली आसा. आनी त्याच खातीर ह्यो कांय गोश्टी ज्यो दिल सोडटा काय अशें आयज विशय जाल्लो आसा. आतां जे चेडूं प्रायर जेन्ना बुडोवन मेले आनी ताका डायरेक्ट बांबोळे व्हरता, परत तेजे कपडे ना आनी तेजे कपडे पुलिसांक मेळना. बरें तें बुडलें जाल्यार ते चेडवां बाकीचे तेजे कितें तरी बॉडीन उदीक आसूंक जाय तें कांय ना, सुकें खंय तरी पडटा. हितून एक खंय तरी म्हाका दिसता ही गजाल खंय तरी एक कॉन्स्परन्सी आसा. हेज्या फाटल्यान कितें तरी एक बरें व्हडलें कोणाचो तरी हात आसा, हो कितें तरी घटना घडल्या. ही पुलिसांनी सारकी खोलायेन चवकशी करची. पूण हांव आनी एक सरकारा कडेन मागणी घालता की सरकारान हे पुलीस स्टेशनान आयवोक जी पळय केस दिल्ली आसा कलंगूट वा म्हापसा, ती तेंच्यांनी काडून एक तर CBIक दिवची, नाजाल्यार एक तर क्रायम ब्रांचाक दिवची. नाजाल्यार आतां एक विशय इतलोच उरला की म्हाज्या सारकेलो एक सामान्य मनीस जो खंय तरी उंच न्यायालय हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टाचो दरवाजो खटखटपाक फाटीं सरचो ना, स्वता एक बारीकशें स्वता रायटींग वचोन की न्याय मेळपा खातीर खंय तरी हायकोर्टाक एक निर्देश हायकोर्टाचे नदरेक हाडचे पडटले. नाल्यार हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टानूय सो मोटोचेर असले कांय गोश्टी ज्यो जेन्ना गोंयभर गाजता तेन्ना तेंच्यांनी सो मोटो हे घेवची. आनी सरकारा कडेन परतून एकदां मागणी आसा की सामान्य सादे मनीस जे वोगी रावले अशें तेंच्यांनी सजमावपाचें ना. आमी सगळे पळयतात, आमी फक्त तेंची जी धोरणां आसा ते धोरणांक भियेता अशें ते धरता जाल्यार आमी त्या धोरणांक भियेना. फक्त एक तेंच्यांनी निर्लज्जपणां करची न्हू, तेंच्यांनी फक्त एक पॉलिटिकल स्टन घेवन आपली धोल ताशे वाजोवचे न्हू. मागता मुख्यमंत्री व होम मिनिस्टर हेणीन बेगीन खोलायेन चवकशी करची. सो तुमकां कितें दिसता, मर्डर दिसता की ते बुडून मेला अशें जे सांगलां त्या प्रमाणे? पळय, आमी सांगपाचें म्हणल्यार आमी एक्सपर्टीन न्हू, पूण जेन्ना जे मेडिकल रिपोर्ट्स आसतात, हे जेन्ना मेडिकल रिपोर्ट एक GMC गोवा गव्हर्मेंटाचे GMCचो एक मेडिकल रिपोर्ट, हेजेर आमकां खंय तरी सेटिस्फायड करूंक जावचें ना, आमी कोण न्हू. पूण जशी जी बुडोवन आत्महत्या जाल्या, जी एक सादो सामान्य मनीस बसून जो पळयता तो फकाणां करता. अरे बुडोवन मेले येद्या व्हडल्या दर्यान, जाल्यार तेजी बॉडी त्याच प्रायर रोकडीच कशी येयली. आनी ते दर्यान व्हांवून वचून जर गेले ना, जाल्यार ते जर दर्यान भितर गेल्ले आनी ते परत व्हांवून येयले जाल्यार तेज्या पोटान उदीक आसूंक जाल्लें. तसलो कसलोच सायन ना. वोट तेजे ब्लू पडल्या, आख्खी तेजी बॉडी मान हे सगळे ब्लू पडला. खंय तरी हितून कितें तरी आसा. एक सांगपाचें म्हणल्यार कोणी जर घटना केल्या जाल्यार ती कॉन्स्परन्सी जावन कितें तरी पालोवपाची हें सगळें षडयंत्रण चल्लेलें आसा. म्हणून तर ते सरकारान घाईनी आनी ते इन्व्हेस्टिगेशन आनी ते मागीर मेडिकल रिपोर्ट्स हे घाईनी करून इतले फास्ट हे जावंक फावनासली, जी केस क्लोज करूंक फावनासली. आतां तुमी बॉडी ऑलरेडी हाडून उलपयली
आतां तुमकांय दिसता की आतां काय जावचें ना, पूण हांव त्या खातीर म्हणटा की उगच पडल्यार जर कांयच जर जायना एक सामान्य सादो मनीस हांव हायकोर्टाचो दरवाजो खटखटावपाक फाटीं फुडें सरचो ना, कित्याक आमचे गांवचे भुरगे जे आमचे नदरेक आसले भुरगे जेचे आयज अचानक कालांगूट पावता, कामाक वयता थंयसर ते कशें गेले, ते कोणा वांगडा गेले, आयज सीसी कॅमेरा वयता थंयसर आसा, आयज येदी व्हडली बिचीर सीसी कॅमेरा आसा, जर बशीनसून देंवले जाल्यार प्रायर कशें पावले, एक सीसी कॅमेरा फायंड आउट कित्याक केलो ना पुलिसांनी, हो व्हडलो प्रश्न. बॉडी हाडली, बापायक पेरंट्सांक हाडून बॉडी फाट करून दिता, हितून म्हाका काय तरी हें सोंपें ना. हितून बरें व्हडलें कितें तरी आसा जें पुलिसांचें काम, जे सरकाराची यंत्रणांचें काम तें सोदून काडपाचें. पुलिशेक कंप्लेंट केली आपण त्यांना त्यांनी ॲक्शन घेवंक ना ती खरीच. तेन्नाच हांव पणजे गेलो, कितें पणजे गेलो, पूण हांव भाडें घेवन म्हणून तेन्ना दुसरो खरें भाडें घेवन हांव काणक्या गेलो. म्हाजी तकली चडून ना म्हणजे सगळ्यान हेका नाल्यार हांव डायरेक्ट कदंबा स्टँडार तर गेला आनी ते 10 नंबराचेर चडू 11 उबें आहा. 10 नंबराचेर चडू 11 आहा आनी त्या भुरग्यांक विजयान ताका ते चेडवाक म्हाज्या पळयला. ब्लॅक शूज घातल्या, ब्लॅक पॅन्ट घातला, पिंक कलराचें हें घातला आनी मास्क दवरलें तेन्ना ताका ते चेडू आमचें दिसला. भानगड जाली कितें, आरे तुका दिसलें तर चेडवाक सांग. तेणी बाबड्यान ते पळयले. दुसरे दिसा सकाळी ते 9:30 म्हाका फोन केला, रात्री हांवें चेडवाक तुज्या पळयला रे म्हणून लागलो. आनी सकाळी ते स्टेटस तेणी काडून पळय जाल्यार ते पिड्यार जाले काय ताका दिसलें म्हणून ताका शॉक. म्हणून तेणी म्हाका फोन केलो. तेणी खरी साक्ष दिली आनी ते तेणी ताका हांवें ते 11 आसले पळय त्याच दिसा ताका आपण व्हरान ताका पुलिशेन गाडयेन बसोवन तो कदंबा स्टँडाचेर हाडून ताका पळय तरी ताका दाखयलें. भानगड जाल्यार कितें की सीसी कॅमेरा हेजे वांगडा RTO आनी इतल्यो बशी आसून ताका सीसी कॅमेरा कित्याक ना म्हणून म्हाका थंय भाशण करूंक जाय. दुसरी खबर हेजे वांगडा ग्रीन पार्क, हेजे वांगडा तुमी पूल कितल्या कोटी दिवन बांदलेलो आहा. त्याच्या पोंदाक खूब भुरगे कोणाची बायलो बिलो सगळ्यो बशीन वयता. दिसाक हजारांनी बायलो ताका सीसी कॅमेरा कित्याक ना. पूण म्हाका हेचेर म्हणजे म्हाज्या चेडवा सोडून सीसी कॅमेरा आनी दुसरें सांगता राती कितें केलां तेंच्यांनी तें. म्हाका एक सांग, तूं तेका एक्झॅक्टली खंय देंवयल्लें? तूं जेन्ना तुवें म्हटलें तेका तुवें ड्रॉप केला ग्रीन पार्का कडेन, एक्झॅक्टली खंय? ते पुला पोंदा देंवयल्लें पळय पुला पोंदा जो आसा हय. पळय थंयसून ती गाडी अशी वयता हय. आनी तो रोड ताका टच जाला. हय हय फुडलो. तो रोड टच जाता जाता ती बस अशी थारायली आनी चललो भायर म्हणून तेंचे अशी बस हाडली आनी बशीन चडला चेडूं. बसीन चडला, तुज्या फुड्यानूच म्हाज्या बसीन बशीन चडला. हांवें स्टॉप गाडी करून ताका बस म्हणून सांगता. म्हाजी ती येलो ब्लॅक गाडी आहा पण खंय वचपाक डायरेक्ट पणजे. पण ते परत म्हापसा कशे पावले? तुका तेच सांगता ते कितें जालां आनी कितें ना तें म्हाका कांयच खबर. तुका तो सारको प्रूफ जाय आसलो सीसी कॅमेरा हेचे वयलो कित्याक ना. हेजो सीसी कॅमेरा जो आसलो तो भुरगो खरो पळयल्लो भुरगो सांगता 11 10 नंबराचेर उबे आसले आनी सीसी कॅमेराचेर ते उबे आसले ते दिसतले आसले आनी शिवोले पणजे बसले तेजेरूय दिसतले आसले अशें हांव म्हणटा. आणि एक प्रश्न निर्माण जाता की तुवें पुलिसांक पयलीं साक्ष अशी दिली की तूं तुजे चली घरा कडल्यान झगडोन गेला, ते डिप्रेशनान आसले, येताना तेणी सांगलेलें की घरा कडल्यान वयताना की ते जीव दितले आपले मोडे तुका पळोवपाक मेळटले, खरें? ना काय म्हणा आनी एक पेपरार अशें येयला की तेजो मृत्यू तेणें आपूण टाकयेनूच जीव दिता अशें सांगलेलें. सगळ्या पेपरान अशें स्टेटमेंट. खरें सांग तशें तर म्हाजे हे आसलें हांव म्हाज्या चेडवाक कामाकूय धाडचो म्हणून घरानूच दवरतलो. कळ्ळें तुका हिशोब? म्हाका कळ्ळें, फक्त हांव तुका विचारता. बरें हांव कितें म्हणटा ती आतां बेश्टेच हितून बडी मेळ्ळ्या पण ते तरी दाखयात मरे. अशें उलयले केले तर जालें ते येवन थंय मेले, ते आमच्या घरा कडेन येवन मेले, पण आख्ख्या कपड्यान तरी मरोंक जाय आसलें ते तरी दाखयात मरे तुमी. तेणी जाय ते तरी म्हणजे कोणी आतां म्हटलें केलें सुद्दां हांव ते हें धरना ते सोडून घाल. पूण ती बॉडी जीव आतां काल आमकां तेणी ती हेजे बिचाचेर आख्खे फूल कपड्यांनी तरी आसांक जाय आसलें तर बाबा खरी तेणी सुसायड केली. तेजे कपडे खंय गेले जावं कितें खंय गेले तेचे ते तरी दाखयात मरे.
तरी जायचं म्हणून कितें तरी म्हटलें सुद्दां आनी दाखयात मारता मेला पळय आत्महत्या करून ते कॅमेरा उगडून दाखयात मरो आत्महत्या करून मेले. मी काल तुमकां आतां पुलीस स्टेशनार फोन व्हेल्ले न्ही तुमकां कितें म्हणटा पुलीस आतां तुमकां खंय इन्व्हेस्टिगेशनाक व्हेल्ले सगळ्यांक बिचार व्हेल्ले न्ही तुमकां सगळ्यांक ते आतां 5 संग गेले 5 दीस जाल्या उपरांत ते कोणी आमच्या बापायन दवरल्या थंय कपडे म्हाज्यान आमकां 9 आमी हांगसून गेल्या किशी च्या पियान गेले ते आमकां जेयतात काय म्हणून आमच्या हिंदू धर्मान आमी कोण तशें जेयता तेजे शिवाय जावन सगळें जाय पडटलें तीग आमच्यान हांव येता कितले चोर जावं कोणूय जावं मेले ताका खबर आहा बापाक जाय पडटलें न्हू म्हणून आमी कितें सांगून भुकेन आमकां 10 मेरेन रातच्या दवरलें. सकाळी 9 गेले रातच्या 10 हांव एकटो गाडी घेवन येयला ती व्हडली म्हाजी वेगन चेडवाक घेवन येयला तूं सांग म्हाका आनी पावणे संग आमकां चलोन घेवन गेल्यात आमचो जीव काडला आनी आमकां तुजे कपडे हांवें पळय म्हणले आमकां तुमकांच पळय म्हणून म्हणजे सांगलें साहेबांनी ती मॅडम येयली आनी आमी लोकांक गेली आनी दुसरी खबर सांगली तेणी ही हांगासर बॉडी मेवल्या ही बॉडी हांगा मेवना फुडें हांवें म्हणलें थंयसर कांय ना तर कांय ना म्हणलें फुडचे हे बी कांय ना म्हणलें म्हाका सांग येदो व्हडलो बागा टू कलंगूट येदो व्हडलो दर्यो आनी कांयच तुमकां फुटेज ना जाल्यार तुमी कित्याक थंयसर हें करतात कसले धंदे करतात इतली हॉटेलां तुमी चलयतात कोणूय जावं आतां म्हाजें चेडूं अशें म्हणना आनी कोणूय जावं दिल्लीसून सुद्दां तो फोन रिपोर्टराचो फोन येयलो पळय हा मोबायलान कितें कामाक वयताले तेंचे कॉन्टॅक्ट नंबर आसले त्या भुरग्यांक सगळ्यांक हाडल्यात तेणी तें तितलें सोंपें काम केलां कळ्ळें तुका हिशोब कित्याक आपल्या हिशोबान म्हणून तेंच्यांनी कांयच अजून करूंक ना आनी आमचे चेडूं कितें पातकी थंय कितें कॅमेरेच ना कितेंच ना म्हणून आतां म्हाज्या गांवांत जर मेल्ले कपडे सकट जाल्यार म्हणा येता तुका बाय कशें तूंच पळय हांव कांयच म्हणना कित्याक जितो भुरगो सांगता 11 आपूण थंय पळयल्ले म्हणटा काल मागीर तुमी जस्ट फक्त बिचार वचून सगळे इन्व्हेस्टिगेट करून आयले पुलिसांक म्हणजे त्या भुरग्यांक हाडूंक तो साहेबान एडवीन साहेबान म्हणजे त्या भुरग्यांक हाडपा खातीर आख्खो 9 ती रातचे 10 मेरेन काम केलां खंयच्या भुरग्यांक कोण कोण मोबायलाचेर आसले ते 8-9 10 जातले म्हणजे ते हेचे म्हणजे ते म्हणजे ते वॉट्सॅपाचेर भुरगे आसलेले पण तशें पण ते खऱ्याक फेस टू फेस आमी काय कोण पळोवंक ना वळखना हांव कसो कोणाक वळखता म्हाका तूं मोबायल ऑपरेट करूंक कळना काय हांवें तुजो मोबायल घेवन भोंवपी म्हणून आनी एक मेन म्हणजे तेणें दीस फोन कित्याक व्हरूंक ना हरशीं पळयतले आतां फोना शिवाय बरोबर आहा कितें जालें कारण तो व्हडलो प्रश्न चिन्ह की ते दीस तेणी फोन कित्याक व्हरूंक ना फोनाची मातशी सुद्दां हें नासली ताका लायट नासलें फोन कळ्ळें न्हू फोन यूज हांवूच करतालें म्हणजे अशें रिकॉर्डी लायन रांदपाक कळ्ळें आनी तो गेमी खेळटाले एका फोनाचेर मातूय म्हाका भयणी कडेन फोन आहा कितें जालें सुद्दां हांवूय म्हापशा ते म्हाका फोन म्हाज्या धाकट्या फोनार फोन करतले जाल्यार डॅडी ते पावला बी म्हणून तें व्हडलें नासलें पूण कितें जालें त्या टायमार आमचोच टायम फेल कित्याक तूं तो तशें म्हणटाय आयतार दिसा काम केलां सोमार दिसा काम केलां मंगळार दिसा बशीन थंय बसलें काम केलां आनी बुधवार दिसा ते जीव दितले हें करतले तुमकां कोणी कॉन्टॅक्ट केलो ते कामार पावोंक ना म्हणून मावस भयण तेजे कामार आहा मावस भयणू तेल्या वांगडा मावस भयणून हें काम हाडलां आनी तेजी खाशें मावस भयण आनी हें शेती तूं येवं आपल्याक वाज येता म्हणून ताकाय तेणी घेवन गेलें म्हणजे तेणी मावस भयणीन तुमकां फोन फोन केलो केलो ते डायरेक्ट चोनसासून डायरेक्ट ती बस पणजे वयता कदंबा त्या कदंबा पासून ते गेले म्हणजे कितले 1 वर्स जालें कामाक बी वचून ना बाय ते जल्माक येवन फर्स्ट टायम गेले एका 3 म्हयनेच काम केलां लायफान आनी हे 4 दीस कितले 10वी पर्यंत शिक्षण घेतलं 20,000 भरले फुडें वचूंक ना एक्झॅक्ट नाका नाका एक्झॅक्ट हांवें 20,000 भरून ताका डायरेक्ट सर्टिफिकेट पास म्हणजे जालें 10वीक फेल म्हणजे फेल जालें मॉलान कसलें काम करताले सव्वेन सब्वेन आशिल्लें म्हणजे वयर तुका आनी एक खबर सांगता ती तेजी क्लासमेट टिचर शिवलची काल ताका प्रिती म्हणून लेडी म्हणून नांव व्हरलें ती म्हणजे तेंच्या क्लासीन तेच बरें दिसतालें पळोवपाक कितें कॉन्सर्टाक बी ताका ते लायक करी ते तितून काल ती रिक्षा घेवन पेशंट हांगा येयल्ली
टिचर खंय शिकताले म्हटले वयल्या. शिवणची टिचर वयल्या ताका शिकयताले तेन्ना ते पळयला आनी ती काल येयली. आपल्या म्हणटा इस्कॉलान एकूय भुरगें अशें नासतलें म्हणटा इतलें चेडूं म्हणटा बरें दिसतालें बरें सगळ्याक एक्सपर्ट म्हणून सांगतालें. टिचर शिवोलची. शिवोयची टिचर. एनसी टिचर. आणि आता पोलिसांनी तुमकां कितें एश्युरन्स बीन अशें दिला की आतां जर कोण आतां कितें म्हणटा आमी आमकां सगळ्या वाटेन बॅड जाता कित्याक सांग जेन्ना खरो भुरगो सांगता चेडूं उबे आसलेले थंय ते सीसी कॅमेरा ना आमी कितें करपाचें म्हाका आरटीओचेर म्हाका हें करपाचें आसा कित्या खातीर थंय कॅमेरा ना आतां कोण आमचेच सोड आनी कोणाक कितें घडलेलें जाल्यार तें कशें कळटलें कित्याक कॅमेरा ना तो ना आमचा ते शूट SBI कित्याक बस स्टॉपार न्हू कॅमेरा आसचो कित्याक खंयच्यो खंयच्यो बशी येतात कितें येता ह्यान फुडें कितें वायट जालें जाल्यार कोणाकूय चेडूं अमके कडेन येतली जावं कोणाची अमक्याची बायल बशी दिवरी अशें एसपी एसपीआय कडेन केस पावय तो म्हणालो तूं हिंदीन उलयता तूं म्हणालो तूं भियाक नाका तसो म्हणालो आमी बरी करूंक मागीर आमी करतात तुमी करतात बॉडी नासलें तुमचें कांय ना खरें चेडूं उबें आसलें थंय कांय ना मागीर आनी कितें केलां हांवें जेन्ना चेडवाक बसयला बशी थोडी नर्सरी आहा आनी तेन्ना नासले फुट्टेज घेवन येयल्या ते सीसी कॅमेरा वयली बशी धांवतात पळय ते पूण तेका टायमींग ना म्हणजे खंयच्या दिसांचो स्टार्ट जाला ते कांय ना ते बॅटरी हाडून ते 3 फावटी दुबरला दाखयल्या तुमचे दिसले भितर कोण कांयच ना म्हणजे ताका हें नाका बाबा बुधवार आसा अमके बशी गेली ब्रेस्तार आसा अमके बशी गेली शुक्रार आसा अमके बशी कितें तरी आसांक जाय मरे बाप्पा ते केन्ना अशें काडून हाडून म्हाका दाखयता मागीर तुमचे केवल बोल हांवें ताका कांय म्हणूंक ना आमी कितें ऑलरेडी आमच्या चेडवाचो जीव गेल्लो आसा ते कितें परत रिटर्न येवचें ना कितें कोण घेवन गेला कशें घेवन गेले मेळ्ळें एक नशिबान म्हणून आमी आपले ट्राय केल्या ती तुका ताचो बॅड लक न्हू आमच्या सगळे सीसी कॅमेरा ना हितून कदंबा स्टँडाचेर ही फकाणां जाली हांवें महेश साडेकर आनी हेका फोन केल्लो सकाळी म्हाका प्रेस दी हांव थंय उलयतां खाले हे आनी तो बशीचेर कामार आसतलो कदंबा हेजेर आहा तो बशीचेर कंडक्टर तो आतां खंय मेळटलो आमकां काय म्हणटा लोक चेडूं थंय रावना जाल्यार आहाय दिसतालें म्हाज्या चेडूं अशें म्हाका दिसलें आनी म्हणटा म्हणून सकाळी फुडें तेणी बॉडी दाखयली हें केली विमान वाडलें आमकां इलेक्शनाच्या टायमाक तुमी हांगासर 2 गाडयो इतको तुमची फोर्स घेवन येतात कितें तरी मतांक जाय म्हणून तुमी येता जेन्ना विलेज पंचायतींतले चेडूं ना जाले मतदारसंघांतले आमी मतदान करपी ताचो बापूय जावं कितें तुमचे चेडूं ना जाले म्हणून तूं चवकशी करूंक आसलें जावं पंचायतीक फोन करूंक जाय आसलें बाबा आमी कितें करया ताका कितें तरी सपोर्ट करया म्हणून तूं पोलिशेन येवंक जाय आसलो तूं डायरेक्ट मडे हाडला तेन्ना येवन सांगताय की आमी सुसायड केला ती आपूण सर्टिफिकेट हाडल्या म्हणून हें सारकें न्हू तूं आमदार जावन तूं कितें केलें आमच्या पासार तेणी आमकां ह्या फुडें सुद्दां खूब सपोर्ट केलो जावं म्हाज्या भुरग्यांक हें दिता तें दिता म्हाका कोणाचेंच नाका काल सुद्दां एन्जॉय थंय 5 वरां ते म्हाज्या शिमरान थंय बसून 5 वरां बेडरुमान बसून ताका कितें कितें सांगलें तूं आमकां हें दिता तें दिता दोगां उरल्या तांकां शिक्षण दिता अरे बाबा म्हाजी फॅमिली आमकां म्हाका म्हटलें 1 रुपया नाका म्हाज्या कश्टांनी जे हांव भाडी मारून तांकां इतकी वर्सां त्या चेडवाक वयर काडला तशेंच तांकां हांव वयर काडटलो म्हाका गव्हर्मेंटाचो जावं तुमचो कोणाचो म्हाका हेल्प नाका म्हणून हांवें सांगलें स्वता तितलें म्हाका देवान हें करूंक ना तितली म्हाका ताकद दिल्या दुसरें तांच्यांनी एडिमिनान आनी गोवानाक कोणाक म्हणलें आमी बाबा तांकां वळखना तुमकां कितें जाय तितलें हेल्प आमी करता म्हणल्यार म्हाका कांयच तुमचो हेल्प नाका ते दोगांक हाडलेले पळय ते कोण हांव वळखना ते एन्जॉयाक हाडलो तो तुमी वळखता जाल्यार आमी काळे कपडे घालून ताका हाडून तेचे एक प्रतिश्ठा म्हणून काय चेडूं येयलें
मग तो ते दोघा जाणांक हाडलेले न्हू एडवीन म्हाका म्हणूंक लागलो तुका कितें इस्कॉला बद्दल कितें हें करपाक जाय हांवें ताका कितें सांगलें पळय बाबा म्हटलें फाल्यां सकाळी म्हाजें चेडूं लॉस जालां तें चेडूं ना म्हाजें तें तर फाल्यां आमी घेतले खाल्ले चेडवा बद्दल म्हणून आमकां कांयच नाका कित्याक जेन्ना हांव इतलीं वर्सां हांवें इतलीं वर्सां भाडे मारून जेन्ना भुरग्यांक वयर काडली तशीच आजून पासून हांव तशीच भुरग्यांक वयर काडटलो म्हाका कोणाचेच 1 रुपया नाका आनी कांयच नाका एडवीन कोण तो एडवीन म्हणटा तो ह्यो एडवीन तो ह्यो DSP तो एडवीन क्लॉसो म्हणजे तेणी कोणाक तरी दोगा जाणांक हाडलेले आपोवन आनी म्हाका जर ऑफिसान बस म्हणून सांगलें तेणी कितें कितें म्हाका विचारलें तुका कितें जाय हें जाय तें जाय म्हणून म्हणलें म्हाका कांय नाका कित्याक तुजें दुसऱ्या चेडवाचें नांव कितें शिया आनी चेड्याचें नांव कितें पंढरी आनी हें चेडवाचें नांव कितें सिमरन तें कितलें नांव तें रायलें नांव तांकां कितें शिक्षणा बद्दल जावं कितें बद्दल तुका हेल्प जावं हांवें म्हणलें म्हाका हेल्प नाका जेन्ना हांवें म्हाज्या चेडवा म्हणजे ल्हानाची व्हड केली हांवें मोटरसायकलीन पायलटगिरी करून तशेंच आजून पासून हांव तांकां म्हाज्याच हितून ताकाचे प्रमाणे तांकां वयर करतलो म्हणून म्हाका कोणाचोच म्हाका हेल्प नाका परत तेंच्यांनी एन्जॉय काडलेले तो बी तोच म्हणून तुका कितें हेल्प जावं कितें जाय तें आपणाक सांग हांवें म्हणलें म्हाका केन्नाच म्हाका हेल्प नाका कोणाचोच म्हणून सांगलें अशें कित्याक लोक सांगतात आमी ताका त्रास करतात आमी केन्नाच ना आमी भांगरा भशेन भांगराक तरी हांव केन्ना करिना म्हटलें म्हाज्या भुरग्याक कितलें हांव बरें करतालें कित्याक झगडोन गेल्लें जाल्यार हांव तेचेर हें करतलें आसलें पोलिसांनी स्टेटमेंट दिलो की तुजे पेपरार सध्या आयला की तुमचे चली घरा कडल्यान झगडोन गेल्ले डिप्रेशनान आसले कितपत खरें आहे म्हाज्या कडेन झगडोंकूय ना न्हू तेच्या वांगडाय झगडोंक ना न्हू कोणा कडेन झगडोंक ना बरे भशेन कामान गेला ते लास्ट तुमकां कितें सांगपाचें लास्ट आमकां न्याय जावो न्याय जाय आनी कितें आतां कितें म्हाजें चेडूं गेल्लें येवचें ना पूण हांव केन्नाच हांव म्हातारें सुद्दां जालें जाल्यार हें चेडवाक विसरपाक ना मागीर कितें जाता तें देव जाणा म्हाका आख्खी रात जेवण पडना अशें बसून रावता फ्रेंड कशें घेवन भोंवताले भुरगे आवय कशी भोंवन आसले भुरगे खूब बरें करताले तेका हांव तसो तुका बार सोरो पिया जावन कितें हांवें रात दीस म्हापशा ताका बापाक खबर आहा तेंकां गाडी घेतलेली तेन्ना आयतार म्हाज्या मांद्र्याचें घर आहा खरें सांगूंक जालें बाबू फटफटकाराच्या थंयसर काँग्रेसीचो जो आहा तसो म्हाजें व्हडलें घर आहा मांद्र्या तेन्ना आयतारची आमची गाडी येतली हांव घेवन तांकां पासय तांकां थंय तसो पळोवंक गेलो हांवें तांकां कांयच कमी करूं बायक सांगलें तुका कितलें लाग लागून तेका लग्नाक हांव जबाबदार ह्या वर्सा गाडी म्हजी सुटपाची आसली आनी आमकां कितें मेळटलें तें आमी भांगर करपाचें आसलें अशें म्हणून भायर सरोंक जाय हें तुमी हेचे भुरग्याची जर चवकशी सारकी जाल्या हांवें ताका सांगलां आनी हांवें तिकल्याचें उलयलां तेजें तिकल्यान तशें जेन्ना सिद्धी नायकाच्या घराय हांव पावलो तेन्ना तेंची म्हणण्या प्रमाणे एक खरोच उपस्थित जाता एक प्रश्न आनी तो उपस्थित करणा सारकेलो प्रश्न आसा कित्याक आयज आमचें ज्युरिडिक्शन नासनाला पंचायतीन जर पळयशी 7 वॉर्डांनी घरा कुशीक अशी केन्ना केन्ना CC कॅमेरा आसता एक समजा वायन स्टोर आसा एक खंयचलें शॉप आसा जाल्यार तेंचे आयज CC कॅमेरा बसयल्ले आसा कितें जर काही एक्सिडंट जालें कितें जाल्यार पुलीस आयज येवन त्यो CC फुटेज व्हरतात अशें आमचे कडेन कितलेच एक्सपिरियन्सीस आनी आमी पुलिसांक तितून एसिस्टंटूय करता आयज व्हडलो प्रश्न पडटा की सिद्धी नायक जेन्ना बस स्टँडार उबे रावल्ले अशें जी गवाही दिल्ली आसा कंडक्टरान आनी ती कंडक्टराची गवाही जर खरी धरतलो जाल्यार आयज तेज्या पेरंट्स तेज्या फॅमिलीचोय जो प्रश्न आसा तसो एक सामान्य मनशांचो प्रश्न होच उपस्थित जातलो येदे व्हडलें म्हापसा बस स्टँड तितून एक बरें येदे व्हडलें ऑफिस RTO आहा तितून मागीर कितलींशीं ऑफिसां PWDची आसा तितून येदो व्हडलो बाजार दिसता आनी थंय CC कॅमेरा ना
आसा काय चलना हे सरकारान लोकांक सांगचें. आमचो प्रश्न आसा सरकाराक, आमचे त्या डिपार्टमेंटाचो प्रश्न आसा, जे पळय कदंबा कोण चलयता पळय तांकां हो प्रश्न आमचो. दुसरी गजाल जी ग्रीन पार्का कडेन स्वता आपल्या बापायन चेडवाक जेन्ना बशीर बसयलें आनी येदे व्हडले ते फ्लायओव्हर चलता, येदे व्हडले क्रॉस हे चलता, जाल्यार थंयसर एक सीसी कॅमेरा ना. येदे व्हडले ग्रीन पार्क हॉटेल आहा तेजेय सीसी कॅमेरा ना. आयज सरकार सीसी कॅमेरा घालात म्हणटा, देवळांनी जावं मागीर व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी जावं हे जावं, म्हणजे सरकाराचें खंयसरूच लक्ष ना. बारीक गोश्टीक सरकार लक्ष घालता, पूण अशें कितें तरी हे जे येदे व्हडलें जालां पळय तितून खंय तरी लिपोवणी चल्लेली आसा, खंय तरी फटसवणूक चल्लेली आसा. आमी नाशनला पंचायतीन काल ठराव घेतला. हांव आनी एकदां सांगता आनी हांव आतांय परत सांगता की आमी नाशनलचे लोक सिद्धी नायकाक जे पर्यंत न्याय मेळना आनी जस्टीस मेळना ते पर्यंत आमी वगी रावचे ना अशें सरकारान धरचें न्हू. आनी जे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर्स जावं मागीर ते बाकीचे यंत्रणा जावं तेंच्यांनी सदमाचें न्हू की खंय तरी हे आतां आवाज जातलो आनी बंद पडटलो. कोर्टाची पायरी चडोवन जर कोर्ट खटखटचो पडलो जाल्यार सतीश गोवेकर नाशनला पंचायत आनी तेजे वांगडी पंच आनी गांवचे लोक आमी सगळे जाण पेटिशनर म्हणून हायकोर्टान वचपाची आमची तयारी आसा. जितून मागीर आमकां कसलोय जर कितें खर्च जाय जाल्यार आमी वर्गणी बसून काडून हायकोर्टान वचपाची तयारी दवरलेली आसा. पूण सिद्धी नायकाक आनी तेजे फॅमिलीक न्याय हो आमी अवश्य दिवंकूच जाय म्हणून सरकारा कडेन मागणी घालता. आनी मागता मुख्यमंत्री आनी एक तेजे कडेन की तो होम मिनिस्टर जो आयज सिद्धी नायकाचेर काल हांव तेजो स्टेटमेंट पळयतालो, सिद्धी नायकाचेर जर ताका हे प्रेसवाले बाबडे आयज पेन इज मायटियर दॅन स्वॉर्ड, आयज ते बाबले आपले इतले काम करतात खंय तरी एक न्याय मेळचो म्हणून, जाल्यार तांकां तो स्पश्टपणे कांय सांगपाक रेडी ना. खंय तरी म्हणजे कितें तरी डिपार्टमेंटानसून ताकाय कितें तरी लिपयता काय तुमी कोण तरी कोणाक लिपयता. म्हणून आमी सामान्य मनीस ना, आमच्या वांगडा श्रेष्ठ देव आसा आनी हे जे काही ज्यो घडलेल्यो आसा त्यो उक्त्यो जातल्योच. रमनाथ दांदोडकर, हांव विलेज पंचायत सरपंच. आमच्या गांवांत सिद्धी नायक तेजेर एक वायट घटना घडली तेन्ना ते खूब आयकून वायट दिसलें. कित्याक की सिद्धीक आमच्या बायक 11 तारखेक बापायन ताका पावयल्लें व्हरोन बशी कडेन आनी ते कलंगूट जाग्यार पावले आनी खंयच्या खंय नाच जाले. ते बाय आमच्या घरा पावोंक ना. इतके आमच्या गांवांत सगळे कडेन चळमळ उठल्या की ते भुरग्याक कितें जालें त्या भुरग्याचेर. आनी डॉक्टरान जेन्ना सांगलो तांकां की ते रिपोर्ट बुडोवन मेला म्हणून, पण कोणाकूच विश्वास बसना. आमकां पासून विश्वास बसना जालो कितें की ते खरेंच ते बुडोवन मेला म्हणून. कित्याक ते ज्या अवस्थेन तेजी बॉडी गावल्ली त्या प्रमाणे आमकां दिसना. पण सिद्धी बायक आमचे न्याय मेळचो आनी तेच्या आवय बापायकूय न्याय मेळचो असो. आनी कालच आमी हळदना मोर्चा काडले, लोकूय खूब जमलेले. प्रत्येक लोकांच्या मनान आनी प्रत्येक भावा भयणींच्या आमच्या मनान आसतलें की आमच्या सिद्धीक न्याय मेळचो म्हणून. थँक्यू. सो हांव परत एकदां मागता तुमच्या सरकारा कडेन की ताका खोलायतेन वचोन तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करून आवय बापायक न्याय मेळचो. आनी आमकां विश्वास आसा की ताका न्याय मेळटलो आनी खंय ना खंय क्ल्यू खंयसर ना खंयसर क्ल्यू तो दिसतलो. कित्याक सगळे कडेन वचत ते CCTV कॅमेरा आसता. आतां तशें कांयच येना, पण सगळ्यांक खबर आसा की आनी सगळ्यांक विश्वासूय आसा की सिद्धी नायकाक आमच्या न्याय मेळटलो म्हणून. माझे नाव जावन आसा सदानंद राऊळ. हांव मोयरा पंचायतीचो पंच सदस्य म्हणून आसा. तशेंच आमच्या गांवचे आमच्याच मैडे गांव ताका नाशनला गांव आसा. त्या नाशनला गांवचे एक सिद्धी नायक म्हणून चेडू हेचे मर्डर अशी जाल्या म्हणजे कांयच कळना. कितें कशें चेडवां भुरग्यां आमच्या पुलिसाकूय खबर ना ही कितें जालां की कशी कितें मर्डर जालें. आनी फूल नॅकीड ते मेळलेले आसा. चेडवाच्या बापायन जेन्ना इकरांक कंप्लेन केल्ले म्हापसा पुलीस स्टेशनार तेन्ना तेंच्यांनी तांकां हे दिलो की आश्वासन दिलें की 24 वरां भितर आमी कितें ती फॉर्मेलिटी चालू करतले आमी सोदपाक. त्या उपरांत ते चेडू दुसरे दिसा धांक काय कितें सकाळी मेळ्ळें. जेन्ना चेडू दुसरे दिसा मेळटा तेन्ना बापायक तेच्या हाडूंक जाय आसलो तेंच्यांनी आनी स्वता बॉडी उखलच्या पयलीं आनी तेचेर कितें तरी कपडो घालून ताका दवरून थोड्या टायमार एक 10 मिनटां भितर बापूय पावतलो आसलो. घेवन येवं येतातल्यान हेच तुजें चेडू काय कन्फर्म करपाक जाय आसलें. आनी तेच्या फुडेंच मागीर तेंच्यांनी ते बांबोळे जावं खंय व्हरोंक जाय. तेन्नाच ते न्याय. आतां फुडें कशें कितें ह्या चेडवाचें आमकां आतां भंय पडला. आमची भुरगीं आसा, आमकां भंय पडलेलो आसा. अशें तर निग्लेक्ट केलें पुलिसांनी जावं आमचे बाकीचे गव्हर्मेंटांनी जाल्यार फुडें आमचें कशें कितें.
हो आमकां व्हडलो आमचेर एक कावज पडलेलो आनी सिद्धी नायका वचून व्हडले एग्जाम्पल कशें जाल्ले आसा की फुडें अशें केशी खूब फाटल्यान आतां चालूच आहा ह्या म्हयन्यात हे 2-3 म्हयन्यांत कितलेच केशी जाल्या आनी फुडें कशें कितें आतां ते पुलिसांनी ताका न्याय दिवचो सिद्धी नायकाक सांगून दोन उतरां